पळयात तुवें जे हॉस्पिटल जे जावन आसा ते खरोखरच खूब म्हणटात तशें पेडणे तालुकाचे जे प्रत्येक जो नागरीक आसा तेंचो लक्ष त्या हॉस्पिटलाचेर आसा. पूण आयज सरकारान जर बारीक पळोवपाक गेल्यार जशें आमी कोर्टान म्हणटात तशें तारीख पे तारीख आयज कितली तरी वर्सां पळयता आमी थंयसर GSIDC जेचो जो मेन चॅरमॅन जो जावन आसा जो माननीय ह्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेंचेच हे डिपार्टमेंट आनी आयज कितली तरी वर्सां ते आतां थंयसर हॉस्पिटल ते कन्स्ट्रक्शनाक हात घातला तेंच्यांनी GSIDC आनी आयज आतां हांवें नुकतेंच खंय तरी बायट पळयली न्यूज पळयलो की 20 लाखाचो कितें तरी लॉस कित्याक लॉस जालो कारण ते उपयोग जावंक ना म्हणून कितें तरी मशिनरीज कितें तरी सो खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार हो लॉस पळोवपाक गेल्यार आमच्या एक गोंयच्या जनतेचो लॉस हो. GSIDC हेजेर कंट्रोल कोणाचो आसा आयज खऱ्या अर्थान जे हॉस्पिटल तेंच्यांनी जे बांदपाचें जे तेंच्यांनी पोजिशन घेतलां जे काम घेतलां GSIDC म्हाका दिसता तेचेर ताळतंत्र कांयच ना तेचेर लक्ष दिवपी कोण ना. आयज पेडणे तालुक्यान आमचे 2 MLAs आसात नो डावट आमचे आदरणीय जे आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे MLA जे जावन आसा अजित भाई आरोळकर ते खरोखरच तेंचो लक्ष आसा ते वारंवार तेची एक चवकशी तेंची चालूच आसा. पण वायट दिसता कित्याक की फाटल्या 2023-24 आमकां ते इनॉग्रल जातले म्हणून हॉस्पिटलाचे पण टील डेट आयज पर्यंत कांयच ना. पण आयच्या एक न्यूज ते पळोवपाक आनी अशें आयकूंक येता की आनीक 1 वर्स हे हॉस्पिटल सुरू जावचेंच ना अशेंय आयकूंक येता. पण एक सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमचे माननीय जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की हे जे हॉस्पिटल जावन आसा जे कन्स्ट्रक्शन तुमी हातीन घेतल्या ते खऱ्या अर्थान एक मांद्रे गांवचो एक आनी पेडणे तालुकाचो सबंद पेडणे तालुकाचो एक जीव तो कारण ते एक हॉस्पिटल कितल्या लोकांची तेचेर एक आशा आसा की एक बेगीन जावचें. खुबश्यो गोश्टी हांगा आसात मांद्र्यार म्हणूं नाका केरये किंवा इब्रामपूर आनी ह्या गोश्टी ह्या भागान जर बारीक पळोवपाक गेल्यार जेन्ना इन्सिडंट जाता एक जाणटो मनीस खरोच तो एक सिरियस आसता आनी जेन्ना ताका हॉस्पिटल खरीच हॉस्पिटलाची गरज आसता ताका इक्विपमेंट हांगा ना आमचे कडेन खंय आमच्या पेडणे तालुक्यात ह्या हॉस्पिटलांनी ना ते आमकां बांबोळे शिफ्ट करचे पडटात. इन बिटवीन तेंची बाबड्यांची एक ते मरण पावतात कारण तांकां ती जाय ती फॅसिलिटी ते टायमाक मेळना म्हणून. पण हे हॉस्पिटल तुमी जे हातीन घेतल्यात जे आमच्या पेडणेच्या जनतेक दिवपाक तेचो एक खेळ जाल्ला म्हाका दिसता. आतां TCP आमचो हेल्थ मिनिस्टर जो जावन आसा आमचो विश्वजीत राणे सर सो तांकां जर बारीक पळोवपाक गेल्यार तांकां कांय पडलेलें ना भितर कारण तो म्हणटा हे जे काम घेतल्या कन्स्ट्रक्शन जे काम घेतल्या GSIDCन आनी तेचे जे चॅरमॅन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत सो तो तेचेर घालता हो तेचेर घालता. सो आमी पेडण्याच्या जनतेन पेडण्याच्या जनतेचो एक्चुली हो खेळ हो आनी खऱ्या अर्थान हेचेर आमच्या पेडण्याच्या जनतेक हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता हेचेर जनजागृती जावपाक जाय. प्रत्येक विलेजीचो जो सरपंच जो पंच मेंबर सगळे एकवट जावपाची गरज आसा. हे हांगा कितें आहा तारीख पे तारीख आमकां हे दीत रावतले. गेल्या वर्सा 2022 जाताले 2023 जाताले आतां 2024 आतां फुडली चवथ येवपाक येयल्या अशें हांवें आयकूंक येता की ऑगस्टान जातलें म्हणून पण म्हाका दिसना ते ऑगस्टा पयलीं जातलें कशें. पण हेचेर खंय तरी सरकारान पेडणेच्या जनतेचो हित पळोवन ते जाता तितले बेगीन जे तुवेंचे हॉस्पिटल आसा पळय ते प्रायोरिटी दिवची. ते इलेक्शनां बीन जालीं सगळें जालें निकाल जाले सरकार पयलीं तुमचोच आसलो आतां सरकार तुमचोच आसा आनी गोंयानय सरकार तुमचोच आसा तर पेडणेची जनता ही फक्त तुमकां मतांक लागूनच जाय. आयज खऱ्या अर्थान आमचे जे लोक पेडण्याचे खरेंच फुडें सरपाची गरज आसा कारण एक हेल्थ जे आसता पळय आरोग्य जर तुमचे सगळ्यांचे सगळें सारकें आसा तरच फुडले विचार आमच्यान करूं येता. पण त्या हॉस्पिटलाचेर कोण लक्षच घालिना हे नाका त्या गोश्टींनी लक्ष घालतात. आनी बारीक पळोवपाक गेल्यार खुबश्यो गोश्टी आसात जे हेल्थाक जे कितें इक्विपमेंट जाय बरें आयज आमच्या माननीय आमदार अजित भाई आरोळकर हांच्यांनी एम्ब्युलन्स आमच्या गांवांत केला आनी आयज खऱ्या अर्थान बरी गोश्ट आसा ती एक एम्ब्युलन्स आनी तो पूर्ण कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसा. पण हांव दुसऱ्या एंगलान जर बारीक पळोवपाक गेल्यार एम्ब्युलन्स आसा आमचे कडेन टायमींग एम्ब्युलन्स पावतली आमकां पेशंटाक व्हरतले पण ते आमचे कडेन हॉस्पिटल जे कितें फॅसिलिटीज आहा ते आमकां मेळपाक ना हांगासर.
पण हे सगळे जर आमचे कडेन साधन सुविधा आसा हॉस्पिटला पर्यंत पावपाक, पण ते हॉस्पिटलान डॉक्टरच ना, हॉस्पिटलाचे इक्विपमेंट्स ना, हॉस्पिटल सामके रेडी ना, पण निमणे आमकां खंय व्हरचे पडटा, बांबोळे व्हरचे पडटा. सो अशी सध्या परिस्थिती जावन आसा. हेचेर खरोच सिरियसनस घेवपाची गरज आसा. आमी सगळे जे पेडण्याची जनता एकी कडेन जावपाक एकवट करपाची गरज आसा. प्रत्येक सरपंच पंच हेंच्यांनी एक खंय तरी एकवट जावन एक ह्या हॉस्पिटलाक लागून जर सरकार जर सिरियसनस एक आंदोलन करपाची गरज आसा. आनी हांव सगळ्या म्हज्या पेडण्याच्या जनतेक हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की हेचेर आमी एक सिरियसनस घेवन आमी सगळे एकवट जावन आमकां कितें तरी हालचाली करचे पडटले. हे स्वताक आमकां लागून न्हू, पण एक आमचे जाणटे आसात, खंय इन्सिडंट जाता, एक्सिडंट जाता, तांकां टायमींग उपचार मेळना, बांबोळे व्हरचे पडटा. ते जर सगळी जर सुविधा जर आमकां ह्या तुवें हॉस्पिटलांत जर रेडी जाल्या उपरांत जर मेळत, कित्याक नाका आमकां ही असली सुविधा. सो हे ताबडतोब सरकारान तेचेर एक्शन आनी लक्ष घालपाची गरज आसा. हांव विश्वजीत राणे जे आमचे TCP प्लस हेल्थ मिनिस्टर जावन आसा तांकां बी रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हांगासर येवन एक इन्स्पेक्शन करचें. तशेंच आमचे माननीय जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे ऑनरेबल CM आसा तेंच्यांनी सुद्दां एक हेचो एक म्हणटात तशें एक इन्स्पेक्शन करचें. जे आतां लाखांनी पयशे आमचे जे आतां लॉस जाले म्हणून हांवें आयकल्या, तेची एक चवकशी करची. हे कित्याक लागून जाता ते. आणि सरपंच बाब आनी एक आसा, आतां तुमी TCP म्हटले आणि विश्वजीत म्हटले, सगळे जाले, पण आमचे आता सध्याचे पेडण्या खातीर तुमी जास्त हें करतात की अशें सरपंच म्हाका दिसता आनी खंयसर पेडण्यान हें करिना. इतले तुमी हिल कटिंगा खातीर आनी कन्वर्जन स्टेटस हें आसा, तेचो स्टेटस कितें आहा तो, अशें तुमी कितें उलोवंक सोदता तेजेर? पळय, आयज पंचायतीचे जे तितले जे पावर्स आसात पळय ते ऑलरेडी गव्हर्मेंटान काडून घेतलेले आहा. एक TCP डिपार्टमेंट जो हिल कटिंग परमिशन दिता, पंचायती कडेन परमिशनाक कोण येना. जो TCP डिपार्टमेंट हिल कटिंगाक जर एक 5,000 स्क्वेअर मिटर जर ताका एक कटिंगेक दिता, किंवा 2 स्क्वेअर मिटर किंवा 5 स्क्वेअर मिटर वॉट एवर इट इज, जाल्यार थंय हिल कटिंग कितलें जाता तें प्रत्यक्षान पळोवपाक येनात ते. आनी जेन्ना इलिगल हिल कटिंग जाता तेन्ना आमी जर तेंच्या पर्यंत एक आमची तक्रार घेवन गेले TCP डिपार्टमेंटाक, जाल्यार तो तक्रारय घेयना. इतल्या पर्यंत वयर तेंचें सेटींग आसता. आनी पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन गेल्यार जाल्यार इट इज नॉट माय ड्युटी, तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वचा, फ्लायींग स्क्वॉडा कडेन वचा आनी उलयात म्हणटा कितें आहा तें. सो अशें एकामेकाचेर घालणे चालू आहा. सो पंचायती कडेन कसलोच पावर ना सद्या हे हिल कटिंग बंद करपाक. आनी रिगार्डींग आतां कन्वर्जन लँड आसा, कन्वर्जन लँड जो पर्यंत आमी हांगा आसा ह्या पंचायत बॉडी आनी ह्या म्हणटात तशें कितें मांद्रे विलेजीन जर कन्वर्जन बेकायदेशीर जे लँड चालू आसा तेच्या विरुद्ध हो आमचो आवाज आसतलो. आनी वगत पडत जाल्यार आमकां कोर्टाचे दारां सुद्दां खटखटाचे पडले जाल्यार कोर्टानूय वचपाक आमी तयार आसा. सरपंच बाब, आनी म्हाका 2-3 गजाली एकदाच सांगा. एकच क्वेश्चन आसा म्हाजो की तुमी बरेचशे उपक्रम राबयतात अंडर पंचायत. गटर क्लिनिंग म्हणा, ह्या वर्सा तुमी वेल्स हें केल्लेले आसा, साफ केल्लेले आसा, जी खरीच गरज आसलेली, कारण उदक ना आनी अशा परिस्थितीन तुमी सगळ्यांच्यो बांये हें करून दिल्यात, साफ करून दिल्यात. हांवूय तेजो बेनिफिशियरी एक आसा. तशेंच खुबश्या जाग्यार डेंजरस ट्रीज घराचेर लिनींग आसा, अशें खुबश्या जाग्यार पळयता. पूण ती अंडर डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर जी कमिटी आसा डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून जाणा, ती म्हाका दिसता तशी काम काय करिना. कारण खुबशे हें आसा की थंय वयता, हेल्पाटे मारता आनी येता, डिसिजन जायना. हेच्या खातीर तुमी कितें करूं शकता? आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो जो ग्रावंड पंचायतीचो आसा, तो ग्रावंड कितलींशीं वर्सां जालीं फक्त आमी म्हणटा ती जाता जाता जाता. गोविंद गावडे येवन सुद्दां गेलो, तेणें एश्युरन्स दिवन गेलो, आतां 1.5 वर्स जाले, कांय ना. आमचे फीश मार्केट आहा ते थंयसर उरलेले, फक्त एश्युरन्स. 2 मिनिस्टर येवन गेले, एक गोविंद गावडे येवन गेला, एक आमचो हळणकर येवन गेला. पण हे बेसीक आमकां जाय न्हय, ते आमचे कडेन सद्या ना. कितें पोजिशन कितें आहा तेजें? पळय, तुमी बारीक जर पळोवपाक गेल्यार फर्स्ट म्हणल्यार तुमी जे डेंजरस ट्रीज आसा, आनी खऱ्या अर्थान हांव खरो वालोर दिता हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे आर्ट एंड कल्चर जे गोविंद बाब हेंचे. कारण तेंच्यांनी जें म्हटलां की जी डेंजरस ट्रीज आसा
प्रत्येक कोणाच्या घरार आसात, मेन रोडार आसात, आणि जे वादळ येयल्या कारणान मागीर ते घरार कोसळटा, रोडार कोसळटा, आणि जर कोणाची खंय एक्सिडंट जाता भितर, म्हणजे कोणाच्या गाडयेर पडटा आनी कितें इन्सिडंट जाता, आनी ती जी झाडां कोणाक लँडलॉर्डाक विचारिनासतना डायरेक्ट उडोवपाची, हे एक्चुली हे सारकें. कारण जीव गेल्या उपरांत हातपाय उडोवपाक खूब जाण आसता. आयज आमच्या मांद्र्यांत बारीक पळोवपाक गेल्यार चडशीं अशीं झाडां आसात जे आमच्या पंचायती पर्यंत येतात, जे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तेंचे मॅटरूय चालूच आसा. हिल आमचे डेंजरस ट्रीज आसा पळय, तेचे डेप्युटी कलेक्टर एप्लिकेशन घेता, RFOक धाडटात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक धाडटात, तेंच्या कडल्यान रिपोर्ट थंय पर्यंत पावता. पण तो RFO थंय स्टॉप ऑर्डर दिता, म्हणजे एका ऑर्डर कटिंग करून दिना तो. कटिंग करून दिना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर कितें जाता तेजी पावर. हांव म्हणटा तेच, हे गोश्टी जेन्ना आमकां खबर आसा, आयज झाड खंय केन्नाय पडूंक शकता, केद्याय वाऱ्यार पडूंक शकता. डिझास्टर मॅनेजमेंट कितें हो? पण तेच न्हू, हे कायदो खंय, कोणाक हे कायदो? आयज आमी काल हांवें ते हेचे पयले एक नोटिफिकेशन काडला, आमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसा, ते म्हणटा जे चिरे खणीज आसात थंय स्विमींग 60 दीस कितें तरी बंदी आसा, आनी पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी दुसरो आमचो मामलेदाराक तेणें डायरेक्शन दिला, तुमी स्ट्रिक्ट विजील दवरचे, खणी खंय नातात ते, आनी जे खाणी आहात तेका तुमी सील्ड करचे म्हणून, तेका बॅरिकेड घालचे, ओ वॉट एवर इट इज, कंपाऊंड घालचे म्हणून. जाल्यार खंय आसा हे कागदीत फक्त ऑर्डरी हे, कोण खंय पळोवपाक गेला, कोण न्हावपाक जाय ते चिरे खणी न्हातातूच. हे फक्त लेटरां पास करप, एक कलेक्टर लेटर धाडटा, मामलेदार PIक धाडटा, ते लेटर आसता फायलीन. इम्प्लिमेंटेशन खंय आसा? काय ना. जेन्ना एखादो कोण तरी बुडोवन मरता तेन्ना हे सगळे जागे जातात, तेन्ना आमी सगळे एकी कडेन रावतात आनी बोवाळ घालतात सरकाराच्या विरुद्ध. पण येन्ना तर जे जे जाग्यार जे खणी आहात ते सरकाराच्या निदर्शनान हाडपाचे. हांव म्हणटा कितें, जशे होणकुलां पडटात आनी ते फोटो मारून सरकाराक दाखोवचे, होणकुलां पुरोवपाक, त्या पद्दतीन जे ज्या जाग्यार खणी आहात ते फोटो मारून सरकाराक धाडचे. नाल्यार पेपरार तरी तुमी एक, आमचे पत्रकार भावांनी तुमी थंयसर ते आयडेंटिफाय करपाचे सायडांनी दाखोवपाचे सरकाराक, पळोवया कितले एक्शन घेतात ते. कांयच करिनात. जेन्ना इन्सिडंट घडटा तेन्ना सगळे जागे जातात. बाये बद्दल म्हाका सांग. आतां दुसरो बांयो जो आसा पळय गेल्या वर्सा आमी 2022 आमी जेन्ना चार्ज घेतला, हेचो नवी बॉडी आमची पंचायत बसल्या, जे आमचे बांयो आसात, जे गटर्स आसात, ह्यांका केन्ना कोणी लक्षच मारलेलें ना. सो आमी अशें चिंतलें की गांवांत उदकाचो खूब शॉर्टेज आसा आनी लोकांक टँकरांनी उदक हाडचें पडटालें. हे सगळें आमी बारीक नोट करून खंय आमी एक इनिशिएटीव घेतलो की जे आमचे एन्सेस्टर्स, जे पयलींचे खूब वर्सांचे बांयो आहात, उदक आसा भितर, पूण कोणीच ते क्लीन केल्ले ना. सो आमी गेली 2 वर्सांच्यान आमची जी परंपरा आमची चालू आसा, जे बांयो आसात पळय, गेली कितली वर्सां जाली, जे आमचे पयलींचे जाणटे लोक आमचे ते वापरताले, ते बांयो आमी क्लीन करून आयज खऱ्या अर्थान आमचो जो मांद्रेची जनता खरीच हॅप्पी आसा. कारण तेंकां आयज तें उदक अंदू अशें आयकलां हांवें चडशें की उदक आमचें आटोंक ना, उदक बरें आहा बांयचें म्हणून. आनी खरेंच आमकांय बरें दिसलें की आमी जे खंय फंड यूज करता पंचायत, तेजे बेनिफीट खरोखरच आमच्या मांद्रेच्या जनतेक उपयोगी आसा वो ना. आनी खऱ्या अर्थान जो आमकां फिडबॅक मेळ्ळा तो खरोखरच आमी सॅटिस्फाय आसा की जे बांयो आमी क्लीन करपाक लागून फुडाकार घेतला, दे आर खरंच युजफूल कशें. आनी उरला आतां ग्रावंडा बद्दल तुमी जर विशय उलयलात जाल्यार ग्रावंडा बद्दल जे कितें पत्र वेव्हार जाय, जे NOCs जाय पंचायती कडल्यान, ते आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट पर्यंत दिल्लेले आसात. तशेंच आमचे ऑनरेबल MLA जीत भाई आरोलकर हेंच्यांनी आमचे कडेन NOCs मागल्या रिगार्डींग कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉटर टँक प्लस आमचो कन्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रावंड, तशेंच आनी एक खंयचो विशय आमचे फिश मार्केट. सो हे तिनूय NOC आमी ऑलरेडी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसात. ज्या पद्दतीन आमचे कडेन स्पोर्ट्स मिनिस्टरान मागलेले, फिशरी मिनिस्टरान मागलेले, तशें आमी दिल्ले आसा. आमी आतां सद्या वाट पळयता की केन्ना थंय आमी फावंडेशन स्टोन करता ते. ओके. सो आनी दुसरो विशय म्हटल्यार आमी मेन आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट जो आमचो गांवांत आमच्या प्रत्येक मांद्रेच्या नागरिकाक जी भीती आसा की फाल्यां सकाळी तो ग्रावंड कन्स्ट्रक्शन केल्या बरोबर हो पोजेशन कोणा कडेन आसतलो. सो आमी पंचायतीन जशें रेजोल्युशन घेतला की वेदर ती गव्हर्मेंट कन्स्ट्रक्ट करूं नाजाल्यार आनीक खंयसून MLA करूं, पोजेशन ऑफ द ग्रावंड वील रिमेन विलेज पंचायत. ह्या कंडिशनार जर कोण करपाक तो तयार आसा ग्रावंड, जाल्यार तेणी अवश्य फुडें वचचो. आनी जो ग्रावंड कोणाक आमच्या मांद्रेचे जनतेक ग्रावंड कसो खंयच्या पद्दतीन जाय
तो पयलीं तेंच्यांनी जो प्रोजेक्ट आसा पळय, जो मॅनेजर आसतलो तेंच्यांनी तो सगळो डिटेल आमच्या फुड्यान दवरचो. आमी तो रिपोर्ट सेम आमी ग्रामसभेक दवरतलो, तेंच्या कडल्यान एप्रुवल घेतलो आनी आमी कामाक एप्रुवल आमी ग्रीन सायन दितली.